Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. Thank you for being here. May God bless you and your family. एझरासाच्या पुस्तकावेलें वाचप. दारियुस राजान युफ्रातेसाच्या पोलतोडच्या प्रांतांतल्या अधिकाऱ्यांक अशें बरयलें. जुदाच्या अधिपतीक आनी जुदेवांच्या जाणट्यांक देवाचें मंदीर बांदूंक दियात. आदलेच सुवातेर देवाचें मंदीर तांणी बांदचें. हें देवाचें मंदीर नव्यान बांदूंक तुमी कशे भाशेन जुदेवांच्या जाणट्यांक आदार दिवंक जाय ते विशीं हांव असो हुकूम घालतां. ह्या लोकांची मजुरी रोखड्या रोखडी आनी चुकोय नासतना राजाचे येण्यावळींतल्यान फारीक करची. ही येण्यावळ युफ्रातेसाचे पोलतोडच्या प्रांतांतल्या लोकांचो दोन. हांव दारियुस हें फर्मोण पोरगोट करतां. तें आसा तशें पाळचें. आग्यो प्रवाद्यान आनी झकारियास योदाच्या पुतान दिल्ल्या धिरान जुदेवांच्या जाणट्यांनी बांदपाचो वावर फुडें व्हेलो. इस्रायलाच्या देवाच्या हुकुमा प्रमाणें आनी सिरूस आनी दारियुस हांच्या फर्मोणा प्रमाणें सगळें बांदप तांणी सोंपयलें. आदार म्हयन्याच्या 23व्या दिसा हें मंदीर बांदून तयार जालें. दारियुसाचे राजवटकेच्या 6व्या वर्सा हें घडलें. इस्रायेलीतांनी याजनीकांनी लेवीतांनी आनी परदेसांतल्या उरलोल्यांनी कुशालकायेन ह्या देवाच्या मंदिराचें समर्पण केलें. ह्या देवाच्या मंदिराच्या समर्पणा समयार तांणी 100 बैल, 200 व्हड मेंढरे, 400 ल्हान मेंढरे आनी आख्या इस्रायलाच्या पातका खातीर फारीकपणाचें बलिदान कशें इस्रायलाच्या 12 कुळां प्रमाणें 12 बोकडे भेटयले. मागीर मोइजेसाच्या पुस्तकार बरयलोलें आसा तशें जेरुसल्यांत देवाच्या मंदिराचे सेवेक आपापल्या वर्गां प्रमाणें तांणी याजनीक नेमून दवरले. पयल्या म्हयन्याच्या 14व्या दिसा परदेसांतावन परतून आयलोल्यांनी पास्कांची परब समरंभली. एकूच मनीस जाल्ले पोरी लेवीतांनी आपणाचीच शुद्धी केली. ते सगळे नितळ आसले देखून परदेसांतावन आयिल्ल्यां खातीर, आपल्या सांगात्या याजनीकां खातीर आनी आपणाचेच खातीर तांणी पास्कांचें बलिदान केलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटांच केदो व्हड संतोष म्हाका भोगलो. आमी पावल्या जेरुसल्या. तुज्या दारवंट्याचेर आमचीं पावलां. तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. मजबूत एकेच बांदावळीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुसलेम. थंयसर कुळां चडून येतात. सर्वेस्पराची कुळां तीं. जबाब सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. थंय सर्वेस्पराचें नांव वाखाणूंक इस्रायलाचो कायदो. थंयसर मांडल्यात
मनसुबेच्यो सोदरो, दाविदाच्या घोराण्यांच्यो सोदरो. जबाब: सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. उद्गार. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. देवाचे उतर आयकतात आणि पाळतात ती सगळीं सुभागी. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. लुका पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजूक मेळूंक ताची आवय आनी ताची भाव भयण पावन चोरली. लोकांची खेट आसली देखून ताचे सोरशें तांकां लागीं येवंक जायनासलें. कोणें ताका अशें सांगलें, तुजी आवय आनी तुजी भाव भयण भायर रावल्यान आनी तुका पळोवंक सोदतात. पूण ताणें जाप दिवन म्हळें, देवाचें उतर आयकतात आनी पाळतात तीच म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ. तुका पळोवंक आशेतात. लूक 8:20b. नियाळाक आधार. संवसारांत लोक व्हडले व्हडले नांव आनी पदवी आसलेल्या मनशाक पळोवंक आशेतात. देखीक एक बॉलिवूड ओ हॉलिवूड एक्टर एक्ट्रेस, खेळांत फामाद आशिल्ल्यांक बरो सायंटिस्ट, नीज गावपी, बरो बरोवपी ओ शिकपी, बरो धंदेकार, व्हडलो दुडवांकार आदी. जेन्ना भुरगीं असल्यांक भेटतात तेन्ना पिशीं कशीं तांच्या फाटल्यान धांवतात. कित्याक थोड्यांक घडये प्रेरणा व स्फूर्ती जिवितांत वयर चडोवंक. जाग्यो पातकी जावनूय जेजू कोण तो पळोवंक सोदतालो. आंगान मोटवो देखून रुमडीच्या झाडार चडलो आनी व्हड मनशाक तो भेटलो. रोगतपात जाल्ली ओस्तोरी जेजूचे आंगोस्त्राकूच हात लावंक सोदताली. खरेंच आयच्या शुभ वर्तमानांत सायबीण आनी ताची घोरचीं जेजूक भेटूंक आयलीं. घोडये जायते दीस ताका पळोवंक ना वो ताच्या कार्यांत ताका पाठिंबो दिवंक आयलीं. पूण खरेंच ती आयलोली म्हूण दाखोळ करूंक आपुणूय आपल्या पुताच्या वावरांत सहभागिलीपणान वावरूंक आनी संवसाराक एक देख जावंक. जीं दिसपट्टी मिसांत वांटो घेतात ताकाच खबर आसतली दर घडयेक आनी दिसाक आपूण मिसाच्या बलिदानांत जिवंत जाल्ल्या जेजूक भेटता. सर्गीच्या बापा, दिसपट्टी पवित्र संस्कारांत जेजूक भेटूंक आमकां फावो कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dear Baren Koro.